अपडेट बुलेटिनात, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडलें, राजकीय पावंड्यार कितें जालें, सामाजीक मळार कितें जालें, पर्यटनाच्या मळार कितें जालें, ह्यो सगळ्यो ताज्यो घडामोडी तुमच्या मेरेन पावपा खातीर आमी हे न्यूज रूम अपडेट सुरू केला। सगळ्यांत पयलीं वचूया सब एडिटर उत्तेजा गावस हाचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट। आयची म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार काल वास्को वेर्णा हायवेचेर कायसिवा जंक्शनाचेर अपघात जाल्लो आनी आयज त्या सुवातेची आमदारान थंय वचून पळोवणी केल्या आनी थंयसर जी सिग्नलां जाय त्या जंक्शनाचेर ती सिग्नलां नासल्या कारणान थंय एक्सिडंट जाता, लोक येतना वयतना हेवटेन तेवटेन पळयना, सो तेका लागून ते एक्सिडंट जातात आनी थंय आतां ते सिग्नलां घालतले आनी हे विशयी आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले अशें आमदारान सांगलां। आनी दुसरी म्हणल्यार कायसुवाचे जे वेर्णा हायवे आसा तो त्या राष्ट्रीय महामार्ग 17B हाजेर ते इलिगलिटीज जाल्या, अतिक्रमणां करून दवरल्यार, ट्रक पार्किंग करून दवरतात व्हडले व्हडले आनी कांय कडेन झोपड्यो उबारल्यात। थंयसर ते कम्युनिटीच्या लेण्या जाग्याचेर तेंच्यांनी ते झोपड्यो उबारल्यात। ते झोपडे आपूण एका दिसा भितर काडटले आनी पुलीस तेंचेर एक्शन घेतले म्हणून अशी शिटकावणी आमदार आंतोन वाझान दिल्या। ही म्हत्वाची बातमी तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। कायसू वेर्णा जंक्शनाचेर जे अतिक्रमण जाल्लें आसा ते काडपाची शिटकावणी आमदारान दिल्ली आसा। ही आतां शिटकावणी प्रमाण कारवाय जाता की ना ती पळोवची पडटली। आतां आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट। मडगांव नगराध्यक्ष पदा खातीर सद्या म्हणजे दावेदारी सुरू जाल्ली आसा। जो सद्याचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर ताणें ह्या पदा वयल्यान राजिनामो दिवचो अशी जी मागणी आसा ती नगरसेवक कामील बरेटोन केल्या। मात आमोणकर महेश आमोणकर जो दुसरो नगरसेवक आसा तो म्हणटा की ह्या विशींचो निर्णय जो आसा तो आमदार दिगंबर कामत आनी तांचो लिडर म्हणजे फातोडेचो दामू नायक आदले हे घेतले। तशेंच आनी एक म्हत्वाचे म्हणजे अपडेट म्हणल्यार दिवचल शारांत डेंग्यूच्यो 10 केसी सांपडिल्ल्यो आसात आनी सो हाजो जो फैलाव वाडिल्ल्या कारणान सद्या भिरांत पातळ्ळ्या। सो सगळ्यांनी आपली स्वताची काळजी घेवची। गोंयान डेंग्यूचे प्रमाण वाडपाक लागला। दिवचले 10 केशी सांपडल्यो। आतां ह्यो डेंग्यू आटोवपा धाडपा खातीर प्रशासन आनी भलायकी खातें कशे तरेन उपाय येवजण करता ते पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी मडगांव नगरपालिकेची जावन आसा। नगराध्यक्ष पदा खातीर सद्या चडावड सुरू आसा। नगराध्यक्ष जो दामोदर शिरोडकर आहा ताणें राजिनामो दिवपाची मागणी चालू जाल्या। हे नगरपालिकेचें राजकारण खंय पावता ते पळोवचें पडटलें। आतां आमी वचूया सब एडिटर रश्मी कडेन। सुशांत, आयज खुबश्यो घडामोडी घडल्यात दिसभरात। तितूंतली एक राती उसराची घडणूक जाली ती सांगता हांव तुका। आसामचो एक तरणाटो ऋतुल चुतिया अशें तेचें नांव आसा, जो आसामचो। सो तेणें तेजो सेल्फ एक्सिडेंट जाला आनी एक्सिडेंटान तेका मरण आयलां। सो सेल्फ एक्सिडेंट म्हणजे जे आसामचो जो तरणाटो तो भर वेगान आसलो आनी तेणें आपुणूच हाडून गाडी धपक्याक कुशीक आसलेल्या ट्रकाचेर मारली आनी तो आगताक गेलो। सो ही पयली घडणूक। सेकंड जी आसा ती लिंगीक अत्याचार जाला कुडचड्याचेर। ही खरीच सिरियस गजाल आसा, कारण एका अल्पवयीन चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाला आनी तो खूब म्हणजे तो थंयसले लोक सगळे डिस्टर्ब आसा। सो अशी सारकी वायट घडणूक आसा। हेच्या बद्दल सगळो पुलीस फुडलो तपास करतातूच। पण जर आमी पळयत जाल्यार फाटल्या 4-5 म्हयन्यां पासून हे क्रायम सीन वाडटात गोंयान। सो एक तर ते गोंया भायले आसता। आतां हो जो मनीस आहा तेचें नांव आहा मोहिद्दीन हुलगूर। हो आतां गोंयचो कसो कांय दिसना। आमी गोंया भायल्या लोकांक जावं गोंयकारांक अशें हें करना, पण चडशे क्रायम जातात ते गोंया भायल्या लोकां कडल्यान जाता। हे जायत्या वेळार दिश्टी पडला। सो गोंयच्या लॉ एंड ऑर्डराक हे लोक
म्हणजे हलक्यान घेतात काय कितें हो प्रश्न तयार जाता आनी जर कोण अशें घेता जाल्यार तेचेर कडक कारवाय जावपाक जाय ही आयची काळाची गरज ही आमकां दिसून येता. थर्ड जो आसा तो पॅलेस्टायन समर्थक आयज कांय जाण म्हापसा रॅली काडली. हे गोंयचे लोक न्हू जे एकठांय येयल्ले ते आनी रॅली काडपाक ट्राय केली, काडूंक ना तेंच्यांनी, काडपाक ट्राय केली पण तांकां म्हापसा पुलिशेक खबर कळटाकूच ते थंय गेले आनी तेंच्यांनी तांकां आडयले. सो ही रॅली जावंक पावोंक ना. पण आयज हो प्रकार सकाळीच फुडें कळला. म्हणजे म्हाका दिसता सादारण 9 सुमार ही घडणूक जाल्या. सो आयज दीस सुरवातूच तेतून जालो ह्या बातमेंतसून. आनी एक स्पेशल रिपोर्ट आमी तुमकां घेवन येता. स्पेशल रिपोर्ट म्हणटकूच हांव तुमकां मागता तुमचे कडेन की तुमी हो पळोवचो, कारण आमी जायत्या दिसांनी आतां व्हायट कॉलर जॉब जावं ब्लू कॉलर जॉब जे आसात आमी अशेच ह्याच जॉबांनी आसा. पण पारंपारीक वेवसायाक आयच्या काळान लेगीत कसो म्हत्व आसा हे बी किपींग करून एका गोंयच्या तरणाट्यान दाखोवन दिला. हीज गल्फ रिटर्न आनी कोविडाच्या काळान तेणें आपलो वेवसाय कसो फुलयलो आनी आयज तो कितले जोडटा आनी ते कशी म्हणजे तेतूंतल्यान कशी जोड घेवं येता नोकरी करून सुद्दां. ही एक बरी स्पेशल रिपोर्ट हो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. सो ह्यो 4 न्यूज हांवें केल्या सुशांत. येस. लिंगीक अत्याचाराची घडणूक फाटल्या 2 दिसां आदीं घडिल्ली. सानपिरेच्या चलयांचेर कांय दुबावितांनी लिंगीक अत्याचार केलो. तेज्या उपरांत ही दुसरी लिंगीक अत्याचाराची घडणूक. लिंगीक अत्याचाराची घडणूक जावं वा चोरी वा हेर ज्यो क्रिमिनल घडणुको दिसान दीस वाडतच आसात, ह्या घडणुकांचेर सरकार कशा पद्दतीन आळाबंद हाडटा ते पळोवचें पडटलें. आतां मेळचुया संजना हंजुणकारा कडल्यान, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट. सुशांत, मिनाची येरादारी वेल्यान सद्या हो एक गांव तापला. ते म्हणटा की मिनाची येरादारी ती आमच्या गांवांतल्यान नाका जसो तांचो ठाम निर्णय आसा. म्हणून तेंच्यांनी आयज शेनवारा जे ट्रक येताले ते सकाळी फुडें आडायले आनी उपरांत मामलेदार बीन थंय येवन तो प्रश्न सुटयलो. पण 5 जाणांक तांच्यांनी अटक केल्ली. आतां येरादारी परत सुरू जाल्ली आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती पर्यटन वाडी खातीर आतां गोंयांत एकादश तीर्थ राबोवपाचे सरकाराचे यत्न आसा. तशेंच सद्या इंटरनेटाचेर अयोध्येक सर्च करपी गोंयांत फाटीं घातला. म्हणजे चडशे लोक अयोध्येकूच सर्च करता. म्हणून गोंयाक पर्यटन चड वाड जावची पर्यटनाची म्हणून गोंय सरकारान ही एकादश तीर्थ ही येवजण राबयल्ली आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा तो 60वो मुक्ती दीस साजरो करपाक केंद्र सरकारान गोंयाक 300 कोटी दिता म्हणिल्ले. तातूंतले 150 कोटीत सरकाराक आयिल्ले आसा. उरिल्ले 150 कोटी दिवपाक न्हयकार दिला. हाचे फाटलें कारण तुमकां 7 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलें. गोंय मुक्ती दिसा खातीर जे 60वे पर्व मनोवपा खातीर गोंय सरकाराक 300 कोटी रुपया केंद्रान दिता म्हणून सांगिल्ले. तातूंतले 150 कोटीच रुपया आतां मेरेन केंद्रान गोंयाक दिले. उरिल्ले 150 कोटी कित्याक दिवंक ना हाचो सविस्तर रिपोर्ट पळोवपा खातीर 7 बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी पर्यटन वाडी खातीर गोंय सरकारान एक पावल उबारला. अयोध्येचें राम मंदीर जाता थंयच आसा. अयोध्येचे पर्यटनाचे दिश्टीन म्हत्व खूब वाडला आनी इंटरनेटाचेर सगळ्यांत चड सोदपी सुवात म्हणून अयोध्या सद्याक नंबर 1 आयला. सो हाजो गोंयच्या पर्यटना खातीर हुस्को निर्माण जाला आनी गोंय सरकारान एक जतनाय म्हणून जे गोंयांतल्यो ज्यो अध्यात्मीक सुवातो आसात तांच्या खातीर एक सर्कीट तयार करपाची येवजण आखल्या. आतां ह्या जे पर्यटना खातीर उबारिल्ल्या पावलाचो गोंयांक कशे पद्दतीन वापर जातलो ही तुमकां 7 बुलेटिनांत बातमी पळोवपाक मेळटली. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटा.